नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेली स्वागत करता. म्हाका शुगर आशिल्ली, हाय शुगर आशिल्ली. म्हाका खूब डॉक्टर केला, हांव टॅबलेट बी खूब घेतले, ते कमी जालें ना म्हाका. मागीर कारवार कोंकणी न्यूजांत हांव शुगर कंट्रोल दिवसात ते चंद्रगिरी नेचर केअर ते हांव पळयलें औषध, ते हांव हाडून घेतले. म्हाका 15 दिसान फुल्ल लेवल येयले. आतां हांव बरें आसा. आतां तुमी कोणी बी घेवूं शकतात. नाल्ला माडाक आमी कल्पवृक्ष म्हणटात. नाल्लाचो उपयोग खूब आसा. नाल्ल आहार पदार्थाक उपयोग करून कट्टी वडयतात किंवा उज्या घालचे सहज. पण हांगा एक व्यक्तीन नाल्ला कट्टेचे खूब इतले कलाकृती करून येवन इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डाक आपलें नांव दाखल केलां. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुका मोरूर ग्रामाचे सिद्धमठ शिवमूर्ती भट हेमी नाल्ला कट्टेचे कलाकृती करून सादर केलात. शिवमूर्ती भट हेमी नामस्ती कलाकार सूर्यनारायण भट हेमगेले सुपुत्र जावन आसात. ल्हानपणाच्यान सुपारे माडी आणि नाल्लाचे अलग अलग आकाराचे झाडाची दावां संग्रह करून तेजेन सुंदर सुंदर कलाकृती तयार करचे संवय लावन घेयले शिवमूर्ती आता फातर आणि नाल्ला कट्टी वापरून शतकांची कलाकृती तयार करून येवन सादर केलात. आतापर्यंत 1 इंच लांबी रुंदीचे कलाकृती तयार करचे बरोबर 10 ते 12 फुटाचे कलाकृती शिवमूर्ती भट हेमी तयार केलात. देवाल मूर्ती, प्राणी, पक्षी, घरा कामाचे सामग्री, वणतीचेर लावचे सुंदर प्लेट हेमी तयार केलात. नाल्ला कट्टी, रुखाचे दाव, समुद्रातली शिपी आणि फातराचे कलाकृती करून प्रशंसेक पात्र जालात. हेमगेल नाव हे विशिष्ट साधने मार्फत वळखयले शिवमूर्ती भट हेमी इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डात दाखल जाला. ಭಟ್ ಹೇಳಿ ಮೂರೂರು ಸಿದ್ಧಮಠ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು. ಅವರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಬೇರು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲವ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನೆಲ್ಲವ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಬೇರನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವ ಹುಡುಕಿ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಕಲಾಕೃತಿ ಅದೆಲ್ಲವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ रचिसिದ್ದೇನೆ. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. केळी पानां केळी झाड केळी गडाय आंब्या पानां तोरण 5 जातीचे जोडगिरी फळां बेलपत्री तुळसी बासिंग लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल फुलाहार अवळा माळ पूजेचे कपडे पूजेची आयदनां मडकी पूजा होम आयदनां शेणी होमा काडी नवग्रह काडी शंख रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात. तशेंच गायीचे दूध शुद्ध तूप मोदक बेसन लाडू बुंदी लाडू करंजी चकली आपेमेडी लोणचे मव पातळ गोड अलग अलग पापड चटणी पावडर होममेड मसाला पावडर शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळतात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. जगलपेठेतली लक्ष्मी जात्रा 16 वर्सांनंतर मंगळार 8 फेब्रुवारीक जाली. सोमवाराक सांजेक लक्ष्मी मंदिरात लक्ष्मी देवीलो हळदीचो कार्यक्रम व्हड उत्साहान संपन्न जालो. या कार्यक्रमाक 24 खेडेगावचे प्रमुख उपस्थित आशिल्ले. मंगळाराक पहाटे लक्ष्मी देवीलो लग्न सोहळा संपन्न जालो. सकाळी 4 वाजेच्यान भक्त लोकांन गर्दी केल्ली. जाल्यार मंदिराचे दोन्ही बाजूक लग्न सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण दाखयले. विधिवत सगळे कार्यक्रम जाले. या टायमार कोरोना संकटाच्यान संपूर्ण मुक्तता मेळूं जाय म्हण सांगणी केली. त्याच्यानंतर देवीले मिरवणूक वयनी या माहेर गावात 1 दिवस रावन परत जगलपेठेत स्थानापन्न जातली. जगलपेठच्यान गणेशगुडी वयते आशिल्ली एक मोटरसायकल अपघात जावन दुचाकी स्वार मरण जाल्ली घटना पोल्ट्री फार्म लागीं मंगळाराक दनपाराक 2:30 घंट्याक घडली. जगलपेठ निवासी सचिन चौधरी गणेशगुडी वयते आशिल्ले तेन्ना खांब्याक धडक जावन जखमी अवस्थेत अपघात जाल्ले कडेन पळून आशिल्लो. खूब वेळ ॲम्ब्युलन्स येयन जातरीत खाजगी वाहनांतल्यान तेका रामनगर हॉस्पिटलांत व्हरते आशिल्ले तेन्ना वाटेत तेमगेले मरण जालें. हो युवक जात्रोत्सवांतल्यान गणेशगुडी वयते आशिल्लो अशें कळून येयला. या घटनेची नोंद रामनगर पोलीस स्थानकात जाला. कर्नाटक राज्यात हिजाबवाद जाते आसा. हिजाब आमगेल हक्क आसा अशें मुस्लीम विद्यार्थी सांगते आसात. जाल्यार दुसरे कडेन भगवी शाल घेवन विद्यार्थी येतेत आसात. न्यायालयान हिजाब घालचे आदेश दिल्यार आमगेल लढाई सुरू रावतली अशें तेमी सांगते आसात. तस म्हण कर्नाटक सरकारान शाळा महाविद्यालयाक 3 दिवसाची रजा दिला.
उच्च शिक्षण मंत्री अश्वथ नारायण हेमी सांगले राज्यात महाविद्यालयात गणवेश वादा वयल्यान 3 दिवस रजा दिला. खंयचे अनुचित प्रकार घडणीचो म्हण सुट्टी घोषित केल्ले आसा अशें मुख्यमंत्री बोम्माई हेमी सांगले. आयज येतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.